सगळीं उबी रावन आमी सुरवातीचें गायन गावया. मिसाची बॅट सुरू जाता. A19 पान 9. A19 पेज 9. मिसाची बॅट सुरू जाता. आमी सगळीं तयार जावया. आमचो याज्ञी भितर सरता. आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो याज्ञी भितर सरता. आमी सगळीं येवकार दिवया. Kalvari be nosotros ami tatul varto gyuya. Sorgi jemo to varto ami jemo daiti savya. Sorgi jemo to varto ami jemo बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचे मिसाचे पुलितान आमी भेटयता सोपून केल्ल्या रुई फाल्कांव आनी डॉमिनिका लुईस हांकां देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस संभ्रमता एड्रियाना विएगस, झीना आल्मिडा, कॅनर डायस, आंतोनियो फेर्नांडीस आनी आपले लग्नाचे वरस संभ्रमता नोलास्को आनी आंचलिका विएगस, नासरेत आनी सुपालिमा. ह्या भाव भयणीचेर देवान आपलो शुभ आशिर्वाद घातल्या प्रमाण देवा लागीं मागुया. आनी भाव भयणो, आयच्या दिसाक जेजू आमकां सुर्गीच्या राजाचेर आमचें लक्ष घालूंक आमकां आपयता आनी ह्याच सुर्गीच्या राजाक सोबता तसलें जिवीत जिवंक जेजू आमकां उस्कायता. साबार पावटी कुडीक आमच्या कोरण्या वरवीं आमच्या उतरां वरवीं हेच सुर्गीच्या राजाक सोबता तसलें जिवीत आमी जिवंक प्रयत्न केला. पूण सोबार पावटी कुडीक आमचीच मनीस असोकतायेक लागून आमी जायते वायट आड ह्या देवाच्या राजा आड आमी केला. असल्यान दुसऱ्या पातकाचो हे वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगळे आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासो बाकीवून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार दियो आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी आमकां कितें गरजेचें तें देवाक आमी प्रार्थुया.
सुर्गीच्या बाबा भाग्यवंत मार्टीन धर्मोध्यक्षाच्या जिवितांत तशेंच मरणांत तुका महिमा मेळ्ळी. तुजे कृपेची विस्मिता आमच्या काळजांनी करून दाखय आनी जावं जिवितांत जावं मरणांत तुज्या मोगाच्या एकवटांतली वेगळी स्वरूंक आमकां कधीच निर्मी नाका. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी रास उड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जाणवायच्या पुस्तका वयलें वाचप. जाणवाय भितर आसा तो आत्मो बुद्धीचो, पवित्र, अप्रतीम, जिनवसवार, चतूर, शिताब, सुडसुडीत, निश्कलंक, उजवाडीक, ओकूण, बोलो, शिडूक, बोल करून नजो आसलेलो, बरें देखतो, मोगाल, तीर, कात्रेचो, शांत, सोर पदवेदार आनी सोर देखणार, सगल्या आत्म्याचो ताव घेवपी, सगल्या शाणेपणान निर्मूल आनी भोव चतूर आत्म्यांनी रिखपी, कित्याक जाणवाय सगल्याकून ओदीक वेगीन धांवता. ती इतली निर्मूल निर्बेल की सगल्या वस्तू भितर रिखता आनी तातूंत भितरले भितर शिंपडटा. ती देवाचे पदवेचो सुवास. सोर पदवेदाराचे मोहिमेंतलीच ती निपसता. देखून मेल्लें कांयच तिचे भितर घुसूंक शकना. ती सासनाक उजवाडाचो पोरजोल. देवाचे शिताब पदवेचो कोत नासलेलो आरसो. ताच्या बोलेपणाचो रूपकार. जोरी ती एकलीच तरी ती सगळें करूंक शकता. आपुणूच बदल नासतना ती सगळें नवें करता. दर एके पिणकेक ती पुनर्वंत आत्म्यान रिखता. ताका देवाचो इश्ट आनी प्रवादी करता. कित्याक जो कोण जाणवायच्या सांगाता जियेता ताचोच देव मोग करता. खरें म्हणल्यार सुर्यावून ती पोरजोलीत, सगल्या नोखेत्रावून ती लोकलोकीत. उजवाडाक सोर केल्यार ती ओदीक व्हरती. कित्याक उजवाडा फाटल्यान रात येता, पूण वायटाच्यान केन्नाच जाणवायचेर जोयत व्हरूंक जायना. प्रितमोचे एके शिमेंतल्यान दुसरे शिमे पर्यंत ती आपली पदवी पाटयता. सगल्यो वस्तू बरे भाशेन मांडून हाडटा. देवाचें उतरें. देवाचे ओडुका. आमचो जबाब. तुजें उतर सर्वेस्परा सासनांक तोखता. म्हणुया. तुजें उतर सर्वेस्परा सासनांक तोखता. तुजें उतर सासनांक तोखता सर्वेस्परा, स्वर्गार तें सदांच स्थिर. पिणकेचे पिणके तोखता तुजें विस्वाशीपण. तुवें प्रितूम रोचल्याय तिवूय तोगोनूच रोचल्याय. जबाब. तुजें उतर सर्वेस्परा सासनांक तोखता. तुजे फर्मोणा प्रमाणें सगळीं रोचना तोखता. कित्याक सगल्योच वस्तू तुजी चाकरी करता. उकताबे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजांचे मनशांक सजमणी मेळटा. जबाब. तुजें उतर सर्वेस्परा सासनांक तोखता. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल तुज्या चाकरांचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा आमकां शिकय. म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव वाकाणटलो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका आदार मेळूं. जबाब. तुजें उतर सर्वेस्परा सासनांक तोखता. उद्गार. Joy, 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 सर्वेस्परा. Joy, 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 सर्वेस्परा. Joy, सर्वेस्परा. Joy, सर्वेस्परा. Joy, सर्वेस्परा. जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी फांटे. जो म्हजे सवे रिकून रावता आनी जाचे सवे हांव रावता तो शुभां फलां दिता. Joy, 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 सर्वेस्परा.
Soy, 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 sorvespora. Soy, sorvespora. Soy, sorvespora. Soy, sorvespora. Survespo तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा ते फारिसेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली. नोदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात देवाचें राज तुमचे मदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो पळय हांगा आसा, वो तो पळय थंय आसा. भायर सरूं नाकात आनी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. जशें अंतराळार जावन झोगलावणें मारता आनी अंतराळा सकयल आसा ताचेर लोक घालता, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं ताणें जायतें सोंसचें आसा आनी हे सोंसतीन ताका भायर रावचो आसा. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एका दिसाकूय एक शापाय आनी ताची नात दोगांयनी एके भोंवडेक गेलोली. आनी ती भोंवून एका तोळी जी आसा, पोंड आमी म्हणटा, थंय वचून बसली. आनी तेन्नाकूय हे ल्हान तिची नात आसली. ताणें विचारलें, देव खंय आसा? आनी हो प्रश्न जायते फावटी असले आमची भुरगीं विचारतात. आनी हे भाशेन ह्या ल्हान भुरग्यान आपल्या शेपायक विचारलें, देव खंय आसा? तेन्नाकूय ह्या शेपायन ह्या भुरग्याक तोळीशी व्हेलें आनी ताका थंय भितर पळय म्हणलें. आनी ताणें विचारलें, तूं थंय कितें पळयता? आनी तोळी शांत आसली देखून ह्या चेडवाचेंच रुपणेकूय ताका परतून दिसूंक लागलें. आनी तेन्नाकूय त्या शापायन ह्या ल्हान आपली नातीक म्हणलें, देव थंय आसा. म्हणल्यार देव तुजे भितर आसा. बाबूनो, आयच्या दिसाक पवित्र सभा भाग्योंत मार्टिनाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. भाग्योन मार्टीन तो क्रिस्तांव नासलो, तो एक पेगन अधर्मी आसलो. आनी एका दिसाक खंय तो एक सोलदार आसलेल्यान एका दिसाक खंय हे सोलदार सगळे एके वाटे वेल्यान वेताले. आनी तेन्ना खंय एक भिकारी कांयच आगावली नासतना खंय शियान खंय भरपूर कळकळटालो. आनी कशें जाय ते सोलदार ताका पळोवन पळय नासले भाशेन गेले. पूण मार्टिनान हे ताच्या दोळ्यावेले काडूंक जालें ना. ताका खंय ह्या मनशाचे खूब चुरचुरे दिसले, ह्या भिकाऱ्याचे. आनी तो आपले जे आंगावले घालून आसलो, द सोल्जर्स क्लोक, एक सोलदार कसो जे आंगावले घालतात, ताणें खंय हे आंगावले पिंजले. आनी पिंजून खंय ह्या मनशाक आपले ओद्दे आंगावले दिले. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत मार्टीन खंय गेलो, रात जाली. आनी स्वप्नांत खंय ताका दर्शनांत जेजू दिश्टी पडलो. आनी जेजूच्या आंगार खंय हेंच जें आंगावले ताणें भिकाऱ्याक दिलोलें तें ताच्या जेजूच्या खंय आंगार आसलें. आनी तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, मार्टीन, हें कोणाचें तें तूं जाणाय? आनी मार्टिनान पळयलें की हें आंगावलें जावन आसा जें हांवें ह्या भिकाऱ्याक दिलोलें. आनी भाव भयणो, उपरांत तो खंय एक क्रिस्तांव जालो, एक बरें जिवी जियेलो. आनीक लोकांक इतलो मानवलो की ताका बिस्प जावपाकूय ही संदी फावो जाली. पूण मार्टीन एक ल्हानविकायेचो मनीस आसलो. ताका ही पदवी नाका आसली, पूण लोकांच्या ह्या बऱ्या वावराक लागून लोकांनी ताका इतलो फोर्स केलो की तो पवित्र सभेचो एक बिस्प जावंक पावलो. हेच भाव भयणो, मार्टिनान देवाचें राज मनशा मदें पळयलें. आनी कांयच्या दिसा हे फारिसव येवन जेजू लागीं विचारूंक लागले, देवाचें राज केन्ना येतलें? आनी जेजू तांकां जाप दिवन अशें म्हणटा, नोदरेक
पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा आनी तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना, पूण देवाचें राज तुमचे मोदें आसा. जेजू सांगूंक सोदता की देवाचें राज जोण एकल्या मनशा सोबे जोण एकल्या मनशाच्या भितर तें आसा. तर भाव भयणीनो, देवाचें राज म्हणल्यार कितें काय, डेफिनेशन कितें काय? The kingdom of God is where God's fatherhood is accepted and human brotherhood is lived. देवाचें राज म्हणल्यार जंय आमी देव आमचो बापूय म्हूण मानून घेता आनी आमची भाव भयणां आमचीच म्हूण आमी मानून घेता. इट इज वे गॉड्स फादरहूड इज एक्सेप्टेड एंड ह्युमन ब्रदरहूड इज लिव्ड. म्हणल्यार हांव दुसऱ्यांक म्हजो भाव आनी भयण म्हूण लेख करता. तर ह्याच खातीर भाव भयणो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी जेजून हेंच स्थापीत केलें. म्हणल्यार देव आमचो बाप म्हूण ताणें लोकांक शिकयलें आनी हें आमी आमच्या बाबा ह्या प्रार्थनान आमी म्हणटा. जेन्ना जेजू ह्या आपल्या शिसांक ह्या आमच्या बापा प्रार्थना म्हणटा तो म्हणटा आमच्या बापा सुरीच्या, म्हणल्यार देव तुमचो बाप. आनी दुसरे सुवातेर दुसरीं आमची भाव भयणां आमचीच भाव भयणां म्हूण मानून घेवंक जेजून ही मोगाची आज्ञा दिली. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. तर भाव भयणो, जायते फावटी आमी चिंताव की देवाचें राज म्हणल्यार आमी मेल्या उपरांत आमकां फावो जातलें. पूण जायते फावटी हेंच देवाचें राज हांगा ह्याच सुवातेर संवसारांत आसा म्हूण मानून घेवंक आमी विसरता. आनी हेंच जेजू सांगता, देवाचें राज ह्या संवसारांत तुमचे मदें आसा. जरी तर आमी देवाक मानता तसलें जिवीत ह्या संवसारांत जियेलीं, देव आमचो बापूय म्हूण आमी ह्याच संवसारांत जियेलीं, त्याच बरोबर दुसरो भाव आनी भयण म्हजीच भाव भयणी म्हूण आमी जरी तर जियेलीं जाल्यार हो संवसार आमी देवाचें राज करूंक जाता. ना तर जरी तर हांव देवाक ह्या संवसारांत आसतनाच म्हजो बापूय म्हूण मानून घेना, दुसरो भयण आनी दुसरो भाव आनी भयण म्हजीच भाव भयणां न्हय पूण म्हजी दुस्मानां कशीं हांव तांकां लेखता, जाल्यार हांव हो संवसार एक इफेर्न कशें हांव करता. तर भाव भयणी, हांव ह्या संवसारांत जियेता आसतना स्वर्गार आसलेल्या भाशेन, देवाच्या राजांत आसलेल्या भाशेन हांवें जिवंक जाता. आनी मरणा उपरांत कितें काय, मरणा उपरांत आमी हेंच सुर्गीचें राज आमी जियेतले, देवाच्या राजांत आमी जियेतले. पूण ही होलकी कूड आमी घेवन जियेचें ना, पूण एक रुपांतर जालोली कूड, एक ट्रान्सफिगर्ड बॉडी म्हणटा आमी ताका, ती घेवन आमी हेंच सासणाचें जिवीत, देवाचें राज, सुर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावतले. तर भाव भयणो, आयज जेजू हेंच करूंक आमकां उलो मारता. देवाचें राजाक भायल्या वस्तूंनी पळोवचे सुवातेर हें देवाचें राज म्हजे भितर, म्हज्या भाव भयणी भितर आसा म्हूण मानून घेवंक, ह्याच राजाक सोबता तसलें जिवीत जिवंक आज जेजू आमकां सोण एकल्याक उस्कायता. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उड्या सुऱ्या रुपान येतलो. तो जेजू लागीं आमी मागुया, आमी ह्या ताच्या राजाक, देवाच्या राजाक सोबता तसलें जिवीत आमच्या करण्या वरवीं, आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या जिविताचे चाली वरवीं जिवंक ताची कृपा आनी बोड आमकां सोण एकल्याक मागून घेवया. जिने वाटे जिने खिना बेटोने आम्ही गायन गाऊया. C19 पान 36, C19 पेज 36.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत खरी मोहिमेन आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा देवा, बागिवून मार्टिनाचो उगडास करून तुका आमी वोंपताव ती देणी पवित्र कर. सगळ्या आमच्या बऱ्या वायटा मदें आमचें जिवीत तुजे कशे प्रमाणे चलूंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां बळ मेळूं. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव. जिव्या बावरतांत ताचें पुनर्जीवनपण पुरगटां. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्या कोंत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्ता संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dobaraco sorrispor tu, sorgani sosa, doля tuja vojvova, u sorgi tu kazoj soj. Sorvispora čelavi, eta taka soj, u sorgi tu kazoj soj. बाबा, खरोच तो पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकां दिवन बावरताचो गूट पुरगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी पुरगटाव. तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेक. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गोंवली बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचोळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगती, भाग्योन सुसे तिचो पोती, भाग्योन धर्म दिता, भाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनात धरून
ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बुगोस आनी आमकां ताळणींत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली आमी सुपागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोंब्याच्या वेळार आमी गायन गावया. काडीस मोचें तूक ओतरेकता. D24 560. D24 page 60. काडीस मोचें तूक ओतरेकता. Jezu काळजाक मोच्या आशेन तुका शिवूक रावता. बागोयाशा तारका मोच्या काळीज मोचें तूक ओतरेकता. Jezu काळजाक मोच्या आशेन तुका शिवूक रावता. बागोयाशा तारका मोच्या ओतमो मोजो दुखदान येता. Jezu ओतम्या मोच्या जिवाक मोच्या दुखदान लागता. Jezu जिवात मोच्या ओतमो मोजो दुखदान येता. Jezu ओतम्या मोच्या जिवाक मोच्या दुखदान लागता. Jezu जिवात मोच्या काळीज मोचें तुका
प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, एकवटाच्या जेवणात तुवें आमकां पसून गोट केले. जशें बागयोन मार्टिनान आपले जिणेंत सदां तुजी कुशी मोगान मानून घेतली, तशें आमी सर्व वस्तूंनी सोगल्या काळजान तुजे कुशेक खालती रावूंक आमकां कृपा दी. हे भाशेन आमी तुजी खरी भुरगीं म्हूण आमकां संतोश आनी अभिमान भोगूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. भाव भयणो, आमची भुरगीं जी क्रिस्म घेवपाची आसा ती ओल्ड गोवा रिट्रीटाक काल गेलोली. ती आज सांजेर 5:30 वाजता सुमार हांगासर परतून पावतली. शेवटाक गायन गावया. रुजारी सायबिणी T40 पान 222 T42 पेज 222. Ru